माझें नांव अश्वित बणगेकर. खरें म्हटल्यार आयज फायर ब्रिगेड आनी पुलीस डिपार्टमेंटान बरें काम केलें. हांगा एक बांय आसा, हांगा पुष्पांजली बिल्डींग आशिल्ली हांगा पयलीं, तें डेमोलिश केलें. आनी हांगा सायडीन कांयच ना. हांगा एक हे बिल्डिंगेन पल्लवी सरमळकर म्हणून रावता. तिणेन तेजो आवाज आयकलो, ते बायलेचो आवाज आयकले जे बांयन पडलेले. आनी तिणेन क्विकली इन्फॉर्म केलें आमचे राजी साळकराक. आनी तेणेन रोखडे पुलिसाक आनी फायर ब्रिगेडाक इन्फॉर्म केलें. आनी पुलीस एंड फायर ब्रिगेड क्वीक एक्शन घेतलें तेंच्यांनी. म्हाका दाजीन फोन केलो की दाजी पणजे आसा. दाजीन सांगला एक बायल पुष्पांजली बिल्डींग पयली बिल्डींग आसलेली हांगा, ती डेमोलिश जाल्लेली आसा. थंयसर एक बांय आसा. त्या बांयन एक आमची म्युन्सिपालिटीची वर्कर, टेम्पररी वर्कर, ती फुलां काडपाक गेली दिसता हांगा. ते आनी ती भितर पडली. ती भितर पडली म्हणजे हांगा कितें, हांगा कोण ना, हांगा कोणाक काय कळना, कित्याक फूल जंगल आसा. पूण आमच्या हांगा शेजारी एक पल्लवी सरमळकर म्हणून आहा, ताका तेचो आवाज आयकपाक येयलो आनी तेणी तुरंत दाजीक फोन मारलो. दाजीक फोन मारतना दाजीन पुलिसांक धाडले. पुलीस येयले हांगा आनी पुलिसान खरेंच बरें काम केलें. आनी रोखडेच मागीर फायर ब्रिगेडूय येयली आनी त्या बायलेक काडली आनी ताका आतां आमी चिखली हॉस्पिटलान शिफ्ट केलेलें आसा. 10:45 कॉल येयलें फायर ब्रिगेडी वास्को की एक बायल बांयन पडल्या म्हणून. आमी इमिजियटली हाफ मिनटान गेले आनी पयली ती बांयन पडल्या आनी एक राजबाग धरून उबी आशिल्ली. तेन्ना तिका आमी इमिजियटली लेटर काडली. आमी 4 जाण फायर फायटर येयले, एक लिव्हिंग फायर एक ड्रायव्हर आशिल्लो. देंवले, 2 जाण देंवले. ती देंवनाका पळयलें आमी येता. आमी अर्देक रावले, तिका हातीक धरून वयर काडली. तेन्ना मागीर तिका पुलीस येयले. पुलिशेन तिका मागीर ट्रिटमेंटाक कोटेज हॉस्पिटलान येयली. तिका कांय डेंजर ना, बरी हुशार आसा, आउट ऑफ डेंजर आहा ती.